स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, आज चोड बसवले आम्ही स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज एक इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणताय तो आज प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन प्रायव्हेट मेंबर्स डे आणि स्पीकर सर आज प्रायव्हेट मेंबर्स डेयाचो आमचे कर्तव्य जाता हेजेर जे बिल आम्ही घातलेली आसा खास करून गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड बिल मुख्यमंत्री जे हे 39-17 स्क्रॅप जावपाक जाय. स्पीकर सर आज जेन्ना मुख्यमंत्रीन तोंडांतल्यान साखर भायर काड आज तू उलय ही बिलां जी आम्ही घातलेली आसा एक पासून बिल आज तुम्ही लिस्ट केला जे गोवा प्रोटेक्शन एग्रीकल्चरल बिल या बिलाचेर आज चर्चा जावपाक जाय. गोंयकार आज ज्या पद्धतीन या सरकाराक पडोंक ना एकूय बिल तुम्ही हाडूंक ना एक बिल तुम्ही आजच्या दिसाक लिस्ट केले ना. आज स्पीकर सर हेजेर लोक पळयता लोक हे स्क्रॅप जावपाक जाय ही सेक्शनल स्क्रॅप जावपाक जाय आमकां तुवें हाडी हे कित्याक बिल हाडलंय बिल कित्याक हाडलंय स्पीकर सर बिल कित्याक हाडलंय जेल ही तुमची हुकुमशाही चलता आम्ही हिंगा जेन्ना आज येता कितें पाठशाळेन येता ही बिलां कित्याक लिस्ट करिना आम्ही जी हे बिल हाडय स्पीकर सर हेजेर एक बिल तुम्ही लिस्ट केले ना ही बिलां एकदम गंभीर आसा ही बिल तुम्ही कित्याक हाडूंक ना. आज परिस्थिती जे भुरगीं आहाय ही बिलां इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. आज जे एक चीफ जस्टिसाचे बाब फिरदीन बाबांचे सांगला आज पहिली बसा लागला कित्याक हाडिना ही बिलां तुम्ही कित्याक हाडिना आमकां स्पीकर सर वी वॉन्ट जस्टिस विजय बाब वी वॉन्ट जस्टिस ऐकून वी घेतलो वॉन्ट जस्टिस ऐकून घेतला सांगता वी बंद वॉन्ट बंद राव. जस्टिस पहिले ऐकून घेतला सांगता वी वॉन्ट जस्टिस वी वॉन्ट पहिले ऐकून घ्या असं वी वॉन्ट बंद असं करो पहिले ऐकून बंद घ्या. करो हुकुमशाही बंद करो बंद करो बंद करो हुकुमशाही बंद करो पहिले बंद वकील आवाज करो सांगता. बंद करो हुकुमशाही बंद करो आमका नका दादागिरी गिरीबाब बस. आमका नका गिरीबाब बंद करो हुकुमशाही घेतलं. बंद करो बंद करो ऐकून बंद घेतलं करो सांग. ऐकून घेतलं. हुकुमशाही बंद करो ऐकून बंद घेतलं करो सांगता. बंद करो हुकुमशाही बंद करो बंद करो बंद करो हुकुमशाही बंद करो माननीय बंद मुख्यमंत्री. करो बंद करो माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उलय मातशे तोंडाळी तुम्ही साखर असलो बोवाळ करता का नेम करा. बॅन करा मातशे तुम्ही ताका उलय. नेम करा. स्पीकर सर मातशे बंद करो तुम्ही बंद करो. बोवाळ करता का नेम करा. हुकुमशाही बंद करो I will take him out of the house. बंद करो हुकुमशाही बंद करो बंद करो बंद करो हुकुमशाही बंद करो डायरेक्ट बाहेर काढा बाहेर वरा बाहेर वरा बाहेर वर बाहेर वर बाहेर चालेल बाहेर आपण देखो एडजस्टमेंट कर हाफ एन आवर एडजस्ट कर काम करतो नाही बाहेर वर 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 सोना बाहेर वर बाहेर 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 वर चल रे बाहेर वर अर्ध्यावर कर सुद्धा नाही सांग बघा बाहेर वर चला चल बाहेर वर बस सगळं बाहेर वर 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 सगळं बाहेर वर काढ बाहेर काढ बाहेर एक परिवार तो काढ बाहेर हां रिलीज सगळं कर बाहेर काढ चल सगळं बाहेर काढ बाहेर काढ सगळं बाहेर काढ वर वर उकळून मार उकळून मार रे मार्शल सगळं उकळून मार बाहेर उकळून मार बाहेर नका जाऊ वरून दे बाहेर बाहेर नका किती बाहेर वर काढ सगळं बाहेर सर ऍडजन कर म्हणता नका नका तू गिरा नका बाहेर काढ चल बाहेर काढ सगळं काढ बाहेर पळय तुम्ही बसतले हांव उलयतलो माननीय सदस्य बसतले बसून आयकुपाची तयार आसा माननीय सदस्य बसून आयकुपाची तयार आसा हांव स्टेटमेंट करता
प्रोवायडेड तुम्ही बसल्यार स्टेटमेंट करता. हाऊस इज एडजर्न फॉर 10 minutes. नमस्कार तुका पयलीं करता. कळ्ळें न्ही? पळय हांव उलयतां पयलीं आयकून घ्या. आयकतले जाल्यार हांव उलयतां. पळय सुरवातीक सकाळीं जेन्ना हांव चालू जालें म्हज्या बाबतींत मातसो एक थोडे सेकंड्स मातसो फाटीं उरलो. आमच्या माननीय एलओपीन उलोवपाक स्टार्ट केलें. बसले सुद्दां ना उबे रावले. म्हाका उलोवपून तुमी तुमचो कितें विशय आसा तो मांडलेलो न्ही तेजेर आमी तोडगो काडटले. समज आतां अशा पद्दतीन समज जर आमी उलोवंक दी म्हण सांग तुका पळय दोग जाण म्हणूं नाका. पळय दोग जाण म्हणूं नाका. आयकून घ्या पळय पळय तुम्ही उलोवंक दिता तुम्ही उलोवंक दिता म्हाका सांग. एकटो उलया मरे विरेश बाब एकटो उलया मरे एकटो उलया तुम्ही उलोवंक दिता. आतां बिलाचो विशय तुम्ही उलयतरी म्हाका कळ्ळें की बिलाक लागून तुम्ही बोवाळ करता म्हणून. बिलाक तुम्ही एडजर्नमेंट मोशन घातलें म्हणटा पळय एडजर्नमेंट मोशन सगळें हांव घेवन येयलां. तुम्ही उलोवपाकच दिना. ही लोकशाही न्हू. पळय अशें न्हू. अरे उलोवन सोल्युशन पळय न्ही पळय तुम्ही उलोवंक दिवपा जाय न्ही. पळय आयकून घ्या पळय डिस्कशन जावपा जाय न्ही. पळय एकटो एकटो उलयल्यार आमची आयकुपाची तयारी आसा. एकटो उलयल्यार पळय राव पयलीं हांव तुमी बील येवना तुमी बील पळय तुमी बील येवना म्हणून बोवाळ करता न्ही. पळय आयकून तरी घ्या मरे तूं. आयकून घेवपाची तयारी ना तुमची. पळय माननीय एलओपी तुम्ही लिसन करपाचे तुमचे कडेन पाशेस ना. आज थांबा न्ही. आयकून घ्या न्ही. विरेश बाबराव सांगता पळय हांव पयलीं सांगता आयकून घ्या. पळय बस आयकून तरी घ्या मरे तूं. आयकुपाची तयारी आसा राव पळय आयकुपाची तयारी आसा तुमची. राव पयशा उलोवन मदीं उलय नाका. आयकुपाची तयारी आसा. पळय आयकुपाची तयारी ना न्ही. आयकुपाची तयारी ना. पळय तुमची अशें करून तुमचें बील येवचें ना. तुम्ही आयकल्यार बील येतलें आनी आयकुपाची तयारी जाल्यार बील येवचें ना. हें आतांच सांगता. कळ्ळें न्ही कालूस बाब. आयकुपाची जर समज तयारी आसा जाल्यार बील येतलें नाजाल्यार बील येवचें ना. कळ्ळें न्ही. तुमकां जर हेंच करपाचें आसा हाऊस इज एडजर्न फॉर हाफ एन अवर.